देशान आतंकवादी हल्ले जायत असतात म्हूण देशान हाय अलर्ट जाहीर केला. गोंयांत मात तशें कितेंच दिसना. ज्या गजालीक सुरक्षा पुरोवपाची आसता थंय सुरक्षा सोडाच. थंय सगळे नेम मोडून गाडयो थांबयतात. वास्को शारांत व्हडा प्रमाणांत तेलाच्यो टांकयो आसात थंय गाडयो थांबोवपाचेर बंदी आसतना सुद्दां थंयसर गाडयो थांबोवन दवरतात. थळावो लोक म्हणटात फाल्यां कितें हांगासर अपघात घडल्यार जबाबदार कोण? हायली रिस्क एरिया म्हणटा ते आनी डेंजरस पोजिशनान आहा ते म्हणटा ते IOC टँकींग आनी दुसरो आहा तो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूण आयज जर पळयत जाल्यार IOC टँकींग ह्याच्या फक्त 50 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहा आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या समोर जे IOC टँकींग आहा त्या रोडाच्या सायडीकूच जे लोकांचे ट्रेलर किंवा टँकर किंवा ट्रक पार्किंग करता. इतलें इजी आहा की ट्रका वयरसून उडकी मारून भितर वचूं शकता. फाल्यां जर कोणी जर हँड ग्रेनेड समज घातलो आनी जर डिजास्टर समज जालो कोण जबाबदार? म्हाका दिसता IOC ही कंप्लीट एरिया नो पार्किंग झोन करपाक जाय. ह्या एरियान कसलेच गाडयो टू व्हिलर आसूं किंवा आनी खंयचे आसूं हे पार्किंग करपाक दिवपाक जायना. हांगा जर उजो जर लागलो जाल्यार उजो पालोवपाक लागून जी यंत्रणा जी आसूंक जाय ती चालू करूंक दिवपाक जाय. म्हाका खरें तरी दिसता की हांगा स्प्रिंकलर नात. हांगा पयलीं आशिल्ले आतां कांय ना. खंय तरी डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांकां कारवाय करून तांकां ऑर्डर दिवपाक जाय. MPDन हांकां ट्रकवाल्यांक पार्किंग प्रोविजन दुसऱ्या कडेन ते खंय तरी करून दिवपाक जाय. हांगा CCTV सर्वलन्स आसूंक जाय. फाल्यां समज कोण टेररिस्ट आयलो आनी जर घातले समज जाल्यार फूल वास्को काबार जातलें. हाजो जबाबदार कोण? म्हाका दिसता होम मिनिस्ट्री किंवा होम डिपार्टमेंटान हाजेर पर्सनली लक्ष घालूंक जाय. हांगासरले स्थानीक SDMO जो आसा तांच्यांनी लक्ष घालूंक जाय आनी लोकांच्या सुरक्षेचे खातीर विचार करूंक जाय ताकी लोक हांगासरले सुरक्षीत रावचे म्हणून. तुमकां खबर आसतली गोवा इज ऑन हाय अलर्ट आफ्टर सो मेनी अटॅक्स हॅपनिंग इन इंडिया. आनी गोंयान अशे 2 जागे आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. एक आसा ते आमच्या IOCच्यो ह्यो टांकयो थंय पेट्रोल डिझल कितें आसता ते आनी सेकेंड आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी हांगासर IOC कडेन रातच्यांक व्हडले ट्रेलर ट्रक्स पार्क केल्लेले आसता. इन केस समज कोणूय असो आयलो आनी समज ते ट्रका वयल्यान चडोन तो कंपाउंडा वयल्यान भितर इजिली वचोंक शकता, कितेंय जावंक शकता. आनी तुमकां हेवूय खबर आहा कितें हांगासरल्यान पुलीस स्टेशन 50 मिटर पासून पयस ना, लागींच आसा. सो हांव मागता आमची DYSP मॅडम आहा तिणी हेजेर कितें सोल्युशन घेवचें. इवन ट्रॅफिक सेल आमचो PI आहा निलेश राणे साहेब आसा, सगळे साहेब आसा, तेंच्यांनी मेळोन हेजेर कितें तरी ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय आनी हे जे ट्रेलर्स ट्रक्स हांगा पार्क करता हेवी व्हेकल्स तेजेर बंदी हाडपाक जाय. वास्को शारांत आशिल्ल्या तेलाच्या टांकयां कडल्यान कांय अंतराचेर वास्को पुलीस चौकी आसा. पुलीस म्हणटात थंय गाडयो थांबयतात तांचेर पुलीस कारवाय करप चालूच आसता. Police station, Vasco police station building is next to the IOC, and IOC is a vital installation. Presently, in view of our security scenario and tensions on the LOC, we have come down very heavily on chalaning the traffic, the parking of vehicles next to the IOC on the outer side of the wall on the roadside. These parkings are not allowed. It is my appeal also for public to see that they do not park their vehicle by the side of the road. If they are parked, they will be heavily challaned for rash and negligent driving, as well as for parking next to the vital installations, and charges, fines are very heavy. So it is requested to the public and appeal not to park. As respects to parking in the night time, where IOC tankers are coming out or vehicles are coming out and parking, we have already instituted right from yesterday heavy measures in booking them. My Vasco police station has already started booking, and last night sizable number of cases also have been booked.